काल विधानसभेन हांवें मांडला आनी कितें आहा तें खरें आहा तें फॅक्च्युअल आहा आनी फॅक्च्युअल आहा तें फॅक्च्युअल आहा आयज फाल्यां अलिशाक जर घर बांदूंक जाय गव्हर्मेंट हेज टू सी दॅट ही रिचीज टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ सोसायटी हे बंद कर तें बंद कर म्हणून इट कॅनॉट बी एट द विम्स एंड फॅन्सीज ऑफ एनी पर्टिक्युलर इंडिविज्युअल्स देर इज अ रूल लेड डावन इन द वे वाय इज द लेजिस्लेचर दे वाय द कोर्ट्स दे आय हर्ड दॅट समबडी कॉल्ड सेड समथींग व्हेरी नास्टी टू द कोर्ट्स येस्टरडे वीच आय थिंक द कोर्ट शूड टेक कॉग्निसन्स ऑफ काल कोणी तरी स्टेटमेंट काढला की कोर्टांनी दोळ्यां धापून हांवें तें माकड सारकें जालां म्हणून अशें म्हणप नासता इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अ पर्सन विथ अ नॉलेज ऑफ द ज्युडिशरी शूड नॉट बी मेकिंग सच स्टेटमेंट्स सेकंड थिंग इज वॉट द गव्हर्मेंट शूड डू आय एम व्हेरी क्लियर इट इज थ्रू अ लेजिस्लेशन थ्रू द लेजिस्लेचर what the courts have to do to protect the interest of what is going wrong. There has to be specific cases of what is going wrong. If suppose everybody has to come on the streets and there's going to be anarchy, then it is not correct. There's a government in place, there's a chief minister in place, the representation should go to the chief minister or to the respective. Everybody here, it looks like, just to get popular because it's an election year, are going in different directions. I believe that my leader, who is the Chief Minister of the state, is capable of handling these issues and he should handle these issues because he's got the authority to handle the issues and he will handle the issues. Ultimately what we are here, we are legislators. I am a common man. I don't consider myself to a minister. I don't even say that I am a minister so I have got separate privileges. Ultimately my job is to see that whatever responsibility is given to me, I am able to pass it on into the smallest section of society. Here it is becoming something else only. I mean, it's like I said in the assembly, giving a charter of demands is not sufficient. You must also give solutions to issue. I have nothing against anybody. Mr. Uyamo's father was a most trusted aide of my father. Elton is a good friend of mine. Wenzi is also a good friend of mine. We are all good. We are all legislators. We have to have a good relation with each other. But they have the right to raise whatever the issues are, and it's our duty to answer those issues. Elton जिकोन हाडटा म्हणलं ते. आणि तशें काय ना. असेंब्लीन जेन्ना आमी उलयता आमी वेगळ्या तरेन उलयता बट एक तुवें पळयलें आसतलें कोणाचेर अग्रेसीव जावन कांय अर्थ ना सगळे वेगळे बऱ्या रितीन मांडूंक शकता बऱ्या रितीन उत्तर घेवंक शकता पण तुमी गोंयची जनता जागृत जनता हांगा आमच्या मतदारसंघान बी लोक जागृत 10 लोकांनी वचून म्हाज्या लोकांक कितें सांगलें म्हणून ते खरें धरपाचें ना ते आमच्या लोकांक खबर आहा म्हणून एका कितें म्हणटा गरीबांतलो गरीब मनीस जागृत जनता गोंयांत आनी तो योग्य टायमाक ते कितेंय सांगलें आनी सगळे लोक जर रस्त्याक येवंक लागले हांव खंयचे स्पेसिफीक इशूचे उलयना आयज लोकांचे खरे गरजो आसूंक शकता हेजे अड्रेस करपाची सरकाराची जबाबदारी आहा न्ही आनी विधानसभेन विरोधी पार्टी ते हाडटलेच फुडें आनी आमी उत्तर दिवपाची एक क्षमता दवरपाक जाय पण जे लोकांक नाका त्याच्या खातीर लोक रस्त्यार येयले न्ही जे कायदेशीर आहा तेच जातलें गोंयांत कायदो म्हणून कितें आहा काय ना नाल्यार हांव 70चे 50,000 लोक हाडूं आनी सांगू की म्हाका हें जाय म्हणून तशें जायना तें आयज गोंयांत सगळ्यांत चडांत चड लोक हाडपाक म्हाजी क्षमता आहा पूण हांव हाडिना हांव एक मनीस हाडिना एसेंब्लीन बी एक मनीस हाडिना हांव म्हाज्या ऑफिसान बी सांगता आरे बाबा घेवन बसून हांव येता तुमच्या दारार आयज प्रजेक कितें जाय ते प्रजे वेगळे तरेन आसता पूण कायदो तोडून जर कितें सरकार करता तर गोश्ट वेगळी आसता आयज कायदोच्या अनुसार जर कितें घडटा त्या कायद्या अनुसारूच काम जावंक जाय बेश्टे कायदो तोडून जर कितें करता आनी आमी जस्टिफिकेशन दिवपाक वयता तें गरज वेगळी तूं आहा न्हू त्या सायडीक हांवें कोणाची क्षमता हाडपाक हांव हाडूं शकता 50,000 लोक हांव अख्ख्या गोंयांत हारूं शकता गरज पडल्यार पण तशें करपाचें ना तें आयज डेमोक्रेसी हॅज टू बी रिस्पेक्टेड एंड वेल रिस्पेक्टेड एंड यू हॅव टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन ऑल्सो दे हॅव व्यूज एवरीबडीज व्यूज आय हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट एनीबडी आयज मिडियाक जर जाय विश्वीत राणेन ह्याच तरेन उलोवपाक जाय तो कसो उलो आय रिस्पेक्ट एवरीबडी आय बाव डावन इन फ्रंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप दॅट इज द असेंब्ली दॅट्स अ फायनल काल विजय तुम्ही म्हटलं की तुम्ही ह्या वाटेन येऊन म्हणजे बरं जातलें म्हणून हांव भारतीय जनता पार्टीचो सक्रीय कार्यकर्तो तो म्हाजो मित्र म्हाजें इन्विटेशन ओपन आहा आनी ओपन कित्याक तो बरो जागृत अशें आसा आनी भारतीय जनता पार्टी इज अ व्हेरी बीग ऑर्गनायझेशन एंड आय कॅन ऑलवेज से यू आर वेलकम टू माय पार्टी यू आर वेलकम टू माय होम तुज्या घरा तूं आपोवचो ना म्हाका आपयलो रे हांव म्हाज्या घरा आपयता न्ही भारतीय जनता पार्टी म्हाजें घर आनी म्हाज्या घरान आपोवपाक कितें बंधन Minister, yesterday you told that Congress is fully responsible for the. I already said what I have to say on the floor of the House.